मागता मगाळ भाव भयणीनो, आमी नव्या वर्साच्या दुसऱ्या मंगळारा पावल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया. आणखी नव्या वर्साच्या उमरारा सावनेगी हो म्हयनो गेल्ले उपरांत मागीर तिके फोर्नो जाल्लो दिसता आमकां. दुसऱ्या हप्त्यान मेळटस ह्या नव्या वर्सांत आमी देवाच्या आदारानंत सुरवात केला. ताच्या वेंगेत वरास आमी खर्चूंक जाय. कित्याक हर दीस देव आमकां दिता ते सगळे दीस देवाचेच दीस देखून ताच्या वेंगेंत आनी ताच्या कृपेन आमी ते करसूंक जाय. देखून किर्तन कितें म्हणटा की पळय, किर्तन 68 अशें सांगता 19 वळेंत, सदैव जावं सर्वेस्पर दिसा दीस आमचो भार तो वोवयता, देव आमचो सुडवंदार. पळय कितली बरवसाची उतरां ही. सदैव जावं सर्वेस्पर दिसा दीस आमचो भार तो वोवयता, देव आमचो सोडवंदार. आमचो देव थारणाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. पळय सुरवातेरत वर्साच्या सुरवातेरत हो बरवसो आमकां देव दिता. ताचें उतरच आमकां बरवसो नवसारणी दाखयता हें देवाचें उतर. देखून ह्या बरवश्यान आज देवा समोर आमी येवया आनी ताची बेसांव मागया. ताणें दिल्लें सगळें बरेपणाक आमी तूं सदैव देवा म्हणून वाखाणुया, हरसिल्लो जावं म्हणून आमी सांगया आनी आमी आमचें समर्पण ताका करया. तो चलोवन दी आमकां. तुका जाय तशें देवा म्हाका तूं चलय म्हणून आमी मागया. आमी सगळीं उबी रावया. ह्या देवाच्या उतराचेर बरवसो दवरून आमी आमकांच ताच्या वेंगेन भेटोवन दिवन हें आराधन चलोवन व्हरया. कंतार गुपीत म्हज्या देवा. गुपीत म्हज्या देवा, तुका
सालिपो आसले एक सेंदेव पो हांगालिपोय तायने तुझे मुशापो पुना दोनी सदा पातीर उत्साहता आई दुखे सोरा मागलेंस मागता पुना दोनी सदा पातीर उत्साहता आणि दुखे सोरा मागलेंस मागता Santo Masa Hoy Gaina Foleta Teri Tuka Muso Devo Usada Tandi Maka Sada Tuka Sarpatye Tujhe Asha Dhuru Tuzo Mokoro Tandi Maka Sada Tuka Sarpatye तुझे आशा धरून तुझो मोकरो आम्ही सुम्याक नमस्कार करून तीन पटी संगया आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुवें तुझ्या बगेन कुर्सार वी सोडयलो सगळो संसार आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्या तुवें तुझ्या बगेन कुर्सार सोडयलो सगळो संसार सुम्याची स्तुती करून सगळीं संगत म्हणया पवित्र 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 धळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवी येता तका जय उन्सर्गी तुका जय जय पवित्र 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 धळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आणि संसार बदला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवी येता तका जय उन्सर्गी तुका जय जय पवित्र 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 धळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आणि संसार बदला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवी येता तका जय उन्सर्गी तुका जय जय सर मान पदवी महिमानी स्तुती तुका सुमिया जेजू म्हणया सर मान पदवी महिमानी स्तुती तुका सुमिया जेजू परत सर मान पदवी महिमानी स्तुती तुका सुमिया जेजू परत म्हणया सर मान पदवी महिमानी तुका स्तुती तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 Yesua sacramenta e Devi sacramenta Serman ser hoglap stuti
जावं तुका ससना येसुआदी सक्रामेंता ये देवी सक्रामेंता सर्मान सरहोगलाप स्तुती जावं तुका ससना येसुआदी सक्रामेंता ये देवी सक्रामेंता सर्मान सरहोगलाप स्तुती जावं तुका ससना. कीर्तनांतली उतरां आमी परत मती काडया. सदैव जावं सर्वेस्पर दिसां दीस तो आमचो भार ववयता. देव आमचो सुडवंदार, आमचो देव थारणाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. ह्या आमच्या सर्वेस्पराची, ह्या आमच्या सुडवंदाराची, ह्या आमच्या थारणाच्या देवाची आमी स्तुती करुया. कशें स्तुती करयेत? पवित्र पुस्तक आमकां दानियेलाच्या ग्रंथांत आमकां शिकयता. 3रो अध्याय आनी थंयसर 52 ते 56 वळो आमकां देवाची स्तुती कशी करयेत म्हणून शद्रक, मेशक, अबेदनगो हे 3 जण उज्याच्या आकट्यामध्ये आसतना देवाची स्तुती करतात. संकश्ट तांकां आयिल्ले आनी भवडता खातीर ते रावले नियमशास्त्रा खातीर आनी तांकां शिकयल्ल्या त्या भवडटांत देवाक काल जावन ते विश्वासी रावले. तांकां उज्यांत उडयलो आनी उज्यांतले आमकां राख देवा म्हणून तांणी बोब घालिना, बदलाक देवाची स्तुती केली. तूं सदैव संवसार रचलो, तूं सदैव पृथ्वी रचलो, सूर्य रचलो, हें सगळें म्हणून तांणी सदैव देवाक तांणी वाखाणलें. तांचे सवे आमी देवाक वाखाणुया. भाव भयणीनो, ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मरिफात शद्रक, मेशक आनी अबेदनगोन देवाची स्तुती त्या उज्याच्या आकट्यामध्ये केली. आनी आमी कश्टांत, संकश्टांत, दुखांत, खंतीन बेजाऱ्यांत आसलीं आमी वा आमच्या दिसाच्या आकांतांत आसलीं आमी एक रितीचें आकटें आमच्या भोंवतणी आसचें आनी आमी स्तुती करुया. आमच्या देवाची बरोवशान आमी स्तुती करुया. तुमची जाप जावं दी. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक म्हणया. तितके घट्ट सांगया. स्तुती महिमा तुका फावो ससनाच्या ससना. परत म्हणया. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तुज्या महिमेवंत आनी पवित्र नांव, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुजे पवित्र महिमेच्या मंदिरांत, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजाच्या सिंहासनार, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबां वयल्या सिंहासनार तावनो, सदैव तूं केरुबां वयल्या सिंहासनार तावन सगोराचेर नदर घालून आसलेल्या, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आकाश मंडळांत, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्गींत हांव देवून आयिल्ल्या जिव्या उंड्या, सदैव तूं देवाचो शब्द मनीस जावन जल्मल्ल्या, सदैव तूं इमानुएला देव मनशा मदें जियेवच्या, सदैव तूं देवाचो एकच जनीत मोगाचो पूत, सदैव तूं मनशा कुळाक सोडवून दिल्ल्या, सदैव तूं मनशा कुळाक थारण हाडून आयिल्ल्या,
सदैव तूं आमचे अनितीचे जेरबादाचे मार केल्ल्या सदैव तूं आमकां पातकां आमच्या पातकां खातीर खालवार पर्वत पर्यंत कुरीसोवन येल्ल्या सदैव तूं आमचे खातीर कुर्सार प्राण केल्ल्या सदैव तुका आमचे पसोत तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवान जाल्ल्या सदैव तूं ह्या पवित्र आल्तारार हजर आसल्या सदैव तुका आमची दुखां पुसून काडटल्या सदैव तूं आमची पिडा गूण करतल्या सदैव तूं आमच्या आकांतांतलें वायटांतलें निवारतल्या सदैव तूं आमचे मागणें आयकतल्या सदैव तूं तुजे महिमे बरीत सर्गी घेणे स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक म्हणया आमी सगळीं उबी रावून आमच्या सुमयाची कीर्त गाजोवया कांतारा मरिफात थाळयो पेटोवन देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता सगळे देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या थाळयो पेट्या सगळीं उत्साहान दैविक सावधान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता काळजात बाबयनीनो देवा तुझो मोग करता संतोषान म्हणया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या
सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्याय. हाड्यो जो बाबुरी हांव स्तुती करता दावीद बरी हांव आज नासता. जो बाबरे हांव स्तुती करता दावीद बरे हांव आज नासता. म्हजो जीव वाचता पर्याय तुझ्या राजाक पावता पर्याय. म्हजो जीव वाचता पर्याय तुझ्या राजाक पावता पर्याय. सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्याय. सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्याय. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्याय तुझ्या राजाक पावता पर्याय. म्हजो जीव आसता पर्याय तुझ्या राजाक पावता पर्याय. सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्याय. सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्याय. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करूया. सोम्या तुमचे मुखार सत्तो देव इम्मानुएल मनशामध्ये जिवंसो. आमच्या स्थितीगतींत तो जल्माला आमच्या स्थितीगतींत तो जियेला. हाताक मात ताणे आदारुना हो तो देव इम्मानुएल आमच्या तारणा सुदीव आमचो सुडवंदार आमच्या दिसा दिसाचे भार वोवसो देव तो हांगासर आसा. कोण दोग वा एक म्हजे नवी हजर जाता तांचे मध्ये हांव हजर आसा. तुम्ही कश्टतले न्हू वसान वयतले न्हू म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणलो तो देव हांगासर आसा. मनशाची दुकां पुसून काडचो मनशाचे संकश्ट भार सगळे व्होन कान घेवचो देव हांगासर आसा. ह्या देवाची निरंतर स्तुती जावं दे. तसो मोग निरंतरी आमी करुया. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सत्तेन सगळ्या हतम्यान ताची स्तुती करुया. कित्याक तो देव आमकां सोडयता तो देव आमकां सुटका दिता. तो देव आमकां बरें करता समाधान दिता. ताच्या नांवाक जावं स्तुती महिमा मान आनी होगलाप सदां सुरवता. हालेलुया 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 हालेलुया. एफेसकारांक बरयलें पत्र भाव भयणीनो ही उतरां पुरबायची सांगता ती खान दिवन आयकुया. देवाचें उतारे. हरशिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर अथमीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. कित्या पासून आशिर्वादांनी भरल्यान गी म्हळें थंयच तो आमकां कळयता की ताचे समोर आमी भाग्यवंतांनी खताबीन जावच्याक ताचे समोर आमी कितें जावच्याक भाग्यवंतांनी खताबीन जावच्याक क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंसल्यान पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशें नेमल्यांत पयलेंच नेमल्यांत. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आमी कोणाची भुरगीं कोणाची भुरगीं. कितलो संतोष आमकां जाय जी पळया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत ताणें आमकां हाडलें. सर्गींची दारां ताणें उक्ती केली. आमी आशिर्वादीत जावच्याक ताचे समोर भाग्यवंत जावच्याक खताबीन जावच्याक कितलें सगळें बेसांव भाव भयणीनो कितलो सगळो पळय देवाची येवजण मांडावळ पळया आमचे खातीर. फकत जेजूक आमी सतमंताव
फकत जेजू आमचो सोबी म्हणून आमी घेतलें बौतिस्मांत आमी ताची पाटलावदारा म्हणून आमी ताका स्विकार केला. ह्या आमच्या निर्धारा मरिफात, ह्या आमच्या विश्वोवण्या मरिफात आमी ताची भुरगीं जालीं. सर्गीचीं दारां उक्तीं करून आमकां आशिर्वादीत ताणें केलें. तुमकां भोगता की तुमी आशिर्वादीत म्हणून खंडीत कितल्या जाणां बघा ना हात वयर करया. अरे तुम्ही सगळे आशिर्वादीत. तुमचे मध्ये हांवूय पदरे आपी आमी सगळे आशिर्वादीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. तुमचे नाव सांगून तुम्ही सांगजे. आता हांव सांगता अनिल तूं आशिर्वादीत. देवान तुजेर बेसांव घाला. तुम्ही तुमचें नांव सांगून तुमकांत सांगत जे तूं आशिर्वादीत. आतां चिंतया तूं एम्मी बाय जाली जाल्यार एम्मी तूं आशिर्वादीत. देवान तुजेर बेसांव घाला म्हणून तुमी सांगचें. आज जोडया सम्याक पळया तुमचें नांव आपोवचें आनी तुमीन सांगचें आशिर्वादीत. तूं हांव सुनील हांव आशिर्वादीत. देवान म्हजेर आशिर्वाद घाला. तुमचेंत नांव सांगचें. हांव सुर करयांगी. हांव अनिल म्हाका देवान आशिर्वादीत केला. हांव अनिल देवान तुका आशिर्वादीत केला. देवाचो भुरगो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या देवाकी आमी हर्शिल्लो जावं म्हणून वाखाणू जाय भाव भयणीनो. हर एक दीस एवरी डे गिव प्रेजेस टू द लॉर्ड. एवरी डे गिव थँक्स टू द लॉर्ड. हर एक दीस देवाक आशिर्वाद दी. देवाची स्तुती कर. देवा वाकांनी कित्याक ताणें तुजेर येदोळूत बेसांवां घाल्यान. ताणें तुका येदोळूत बेसांवां घाल्यांत देखून शद्रक मेशक अबेदनगो त्या आक्त्यांत ताणें स्तुती गायली. कित्याक आशिर्वादीत केल्यान ताणें तांकां. त्या आशिर्वादा पासून देवान तांकां देवाक तांणी स्तुती गायल्यो. देखून आमची जाप जावं दी भाव भयणीनो. आमी उबी आसतना आमची जाप जावं दी. अर्सिल्लो जावं देव आमचो बाप म्हणया. अर्सिल्लो जावं देव आमचो बाप. आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत एक केल्लो हर्सिल्लो जावं देव आमचो बाप. आमकां सर्गींची आत्मीक देणी दिल्लो. अर्सिल्लो जावं आमचो बाप. आमकां आशिर्वादांनी भरिल्लो. आमकां क्रिस्ताचो भवट दिल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या बरवशान भरिल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या मोगांत वागयल्लो. आमकां क्रिस्तान सापल्या संस्काराच्या कुरपेन भरिल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या पवित्र सभेचो सांदो केल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या उतरान वागयल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान पुसल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलोंक फावो केल्लो. आमकां क्रिस्ताची फाटलावदारां केल्लो. क्रिस्त आमकां क्रिस्ताच्या जिवान भरिल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या आत्म्यान घट केल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या महिमेंत वांटेली केल्लो. आमकां क्रिस्ताच्या कश्टा मरणांत वांटेली केल्लो. भाव भयणीनो देवाची स्तुती करुया. कितलो अपरिमीत मोग तजो. ह्या मोगाक आमी ऋणी. ह्या मोगांत आमी जियोनो ताची निरंतर स्तुती करूंक ताणें आमकां पयलेंच विंसल्यांत ताची भुरगीं करून विंसल्यांत आनी आशिर्वादीत केल्यांत. आमी कांय उनिना. कुरपेन भरलेलीं आनी आशिर्वादीत जाल्लीं. कुरपेन भरलेलीं आशिर्वादीत जाल्लीं जावन ताचो मोग आमी वाखाणून कितलो अपरिमीत देवाचो मोग म्हणून आमी वर्णिया ताका वाखाणुया. थाळे पेटया. संतोष जाला जाल्यार थाळ पेटया. उत्सवा. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदा लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो
आमकां सदां लाभसो तो तुकोंक जायना मेजोंक मेळ्ळा वर्णूंक न्हय जावचो तो तुकोंक जायना मेजोंक मेळ्ळा वर्णूंक न्हय जावचो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो थाळे पेट्यान चवान लाखांनी लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखाक न्हय मेळसो लाखांनी लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखाक न्हय मेळसो त्या दर्याच्या गुंडायेक आकाशाचे लांबायेक सर्वांक मेकवोसो त्या दर्याच्या गुंडायेक आकाशाच्या लांबायेक सर्वांक मेकवोसो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो तो तुकोंक जायना मेजोंक मेळ्ळा वर्णूंक न्हय जावचो तो तुकोंक जायना मेजोंक मेळ्ळा वर्णूंक न्हय जावचो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो काळजाच्या मुळांतावन पातकाच्या कुळाचे दयेन ताणें ओतलो काळजाच्या मुळांतावन पातकाच्या कुळाचे दयेन ताणें ओतलो त्या एकल्या पुताक आपल्या कुळसर बली दिवचो त्या एकल्या पुताक आपल्या कुळसर बली दिवचो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो तो तुकोंक जायना मेजोंक मेळ्ळा वर्णूंक न्हय जावचो तुकोंक जायना मेजोंक मेळ्ळा वर्णूंक न्हय जावचो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो कितलो अपरमे देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभसो बाबईन आमचे हात अर्द्यार दवरया आनी दोळे दांकया ह्या उतरांचे दोळे दांकया म्हळ्यार हांवें दोळे दांकया एकडीच्या कांताराची उतरां मोती गाडया आमी चिंतलीं वा चिंतिनासतना म्हणलीं कितलो अपरमीत देवाचो मोग आमकां सदां मेळचो अपुरूप मेळचो न्ही खंय गेपटी मेळचो न्ही नव्या वर्साक दिवचो न्ही वर्साक एपटी न्ही सदां मेळचो तो मोग कितलो अपरमीत मीत नातलो थळ नातलो गुंडाय नातलो विशाल ताचो मोग ह्या मोगांत ताणें म्हजो आनी तुमचो मोग केलो आमी खंयच्या कास्ताची जावं खंयच्या रितीची जावं खंयच्या जातीची जावं
कितली फातकी जावं दी तासो मोग विचित्र हर दीस ह्या मोगाचो प्रति मोग कितलो केला हांवें. हर दीस म्हजो देव मोग करता म्हणून त्या मोगाक हांवें थँक्यू म्हणलीं उतरां आसात की. त्या मोगाक आमी ऋणी. हांव तुजो मोग करतां जेजू म्हणून काळजांत म्हणया. जायते पटी हांव चुकलां. हर दीस तूं म्हजो मोग करता गी. सदांच तूं मीत मेरनातलेल्या मोगान तूं म्हजो मोग करता गी. हांव विसरलां जेजू, म्हाका माफ कर. ह्याच मौनपणान देवान मोगान सांगली तीं उतरां जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं आमी आतां आयकुया. 29 अध्याय 11 पर्यंत येत मौनपणांत ताच्या मोगान ताणें आमकां दिल्लो तो बरवसो. तुमचे पासून म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासून न्हय तुमचे खेस्ते पासून केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजना. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितां. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सोबे आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पोर, हांव तुमची दाशा बदलितलो. हें देवाचें उतर. आयकल्लीं सर्वां बसया. भाव भयणीनो, थोडो मोठो नियाळ बारीक गरजेचो. देव सगळें आमच्या जिवितांत बरें कशें करता आनी कशें आमची दिशा बदलिता गे म्हणून. कार्लोस इस्कोबेदो म्हणलो मॅक्सिकोचो एक यशस्वी लॉयर म्हणटस वकील आमकां समजलो. आनी विचित्र पिडेक तो बली जाता आनी ताच्या दोळ्यांची दिश्ट 80% उस्लाता. कितले पर्सेंट उरली? 20%, 20%. आनी तें फावना ताका, ती फावनातली. आनी ही पिडा अशी वाडली. डॉक्टरान ताका 6 म्हयन्याचो वायदो मात्र दिलो. 6 म्हयन्याचो वायदो मात्र. आनी ताच्या उपरांत हो वकील ना. आनी अशें म्हणटस वर्स नवें आरंभ जाल्लें. आनी त्या नव्या वर्सा देव सगळें नवेंच करता म्हणली ताची फातयेनी. आनी देखून त्या फातयेनेन ताणें ताकाच पयल्या तारीखेर देवाक भेटयलो. तुका कशें जाय तशें कर, तुका कशें जाय तशें कर देवा, तूं म्हाका खंडीत सांडून घालचो ना. आनी देखून ताणें ताचें समर्पण केलें. तुका कशें जाय तशें. भाव भयणीनो, हें ताचें समर्पण कितलें ताका बऱ्याक हाडटा गी पळया. सगळें ताचें जिवीत बदलता, सगळें ताचें जिवीतच बदलिता. आनी देवाचेर तसो इतलो बरवसो आनी मोग वाडटा की दीस वेता वेता तो बरो जालो. दीस वेता वेता तो बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सगळें जिवीत बदललें. आनी उपरांत तो एक पोदेर जावन वावर करता. पोदेर म्हळ्यार ब्रेड तयार करचो. बेकर, एक बेकर जावन वावर करता. पयलें कितें जावन आसलो? वकील, सक्सेसफूल, यशस्वी वकील.
आनी उपरांत एक पोदेर सगळे दिशा बदलली देवान नवें येवजण ताका दिलें नवें हुरूप नवो उत्सव मनीस 6 म्हयन्याच्या आवदेक आसलो आतां शेवट पर्यंत ताका दिल्लें आवक अखेर पर्यंत जियोंक आवदी मोटवी करची कोणें मनशान करची आवदी आमकां पुर्ती दिल्या कोणें देवान ती पुर्ती जियोंक दिल्या बरवशान फातेनेन ताच्या कुशे प्रकार तो सगळी दिशा आमची बदलिता म्हजी येवजना तुमची येवजना न्हय तुमच्या येवजना प्रकार न्हय अंतर आसा तुमच्या फुडारा खातीर तुमच्या बोऱ्या खातीर नासा खातीर न्हय अशें म्हणटस आनी एक गडीत तुमचे मुखार दवरता ताचें नांव पेद्रू पिटर म्हणून आनी 41 वर्सां तो जैलांत कितलीं वर्सां कोलो बरवसो येत ताका एक लायफ आसा गी जैलांत थोडे पटी घरांत आसल्या मनशांक लायफ ना म्हणटात लायफूच ना घरा भितरच कालें करचें म्हूण समजना एकूच कोणना जेल आनी घर एकूच कोणना थोड्यांक समान थोड्यांक तांची उतरप्रायी एक जैल ये बा देवान म्हाका आपयलें जाल्यार कितलें बरें आहलें गे म्हणून एटी उगडास काडलो जाल्यार म्हजो एटी उगडास थोडी पिडेस्तां कितें तितल्यांत तांकां पिडा एक जैल बांदपास ये देवा म्हजो उगडास काड हें जायना म्हाका ह्याय मनशाकी जैल घर जालें आनी थंय तान भायर नामळें ताची फातयेनी आसली पूण ती टेम्पररी 9 वर्स येतास ताणें एक मन बदलिलें अशी एक चिंता आसलें ताणें 9व्या वर्सांत ताणें देवाक समर्पण दिलें समर्पण दिवन तुजी खुशी तुका कशें जाय तशें कर तुका कशें जाय म्हणून ताणें आपणाक भेटयलो भेटोवच्या फुडें ताणें एकल्याचो शर्माव आयकलो तें जिवीत थंयसर ताणें भेटोवन एक खारान जाल्लें तें त्या मनशाचो शर्माव कोण तो मनीस फेमस मनीस बिल्ली ग्राम म्हणून बिल्ली ग्राम प्रसंगदार व्हडलो प्रसंगदार त्या प्रसंगदाराचो संदेश ताणें आयकलो आनी ह्या संदेशान ताका बरवसो परत उद येवन आयलो आनी त्या देवाक ताणें समर्पण दिलें समर्पण दिल्लेंच भाव भयणीनो सगळ्या मनशाचें जिवीत हंतार बदलून आयलें सगळो नवो व्यक्ती जालो आज बायबल ताणें शिकचें आनी खंयसर ताका अवकाश मेळटा की थंयसर वचून साक्ष दिवचें जैलान ना तो जैल ताचें घर जाल्लें देवान ताका बदलिलो आनी ताच्या साक्षेक पात्र केलो ताका साक्ष दिवच्या खातीर देखून झेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलीं उतरां तुमी आयकलीं ती सत नेंगी सत वैगी ना सत म्हणून म्हणची 2 ताळयो पेटून देवाक अर्घां दिया थोड्यांनी सत म्हणून फातयेन दिसता पळय देवाचें उतर तें थोड्यांक मात्र की न्ही म्हाका आनी तुकाय आसा तें देवाचें उतर आमकां सगळ्यांक थोड्यांक सांगलें न्ही आमकां सगळ्यांक देखून देव असलो बरवसो दिता की आमकां सगळें आमचें जिवीत आमची दाशा आमचें जिवीतच बदलिता म्हणजे ताच्या कुशेक तो पात्र करता एक नवें येवजण आमच्या फुडाराक आमच्या बऱ्याक कॅस्तीक न्हय आमच्या नासाक न्हय आमच्या बऱ्याक ताणें आशा करचें सगळें थोडे पटी आमकां तें भोगचें कितें आयलें देवा नाच करूं आमकां अशें थोडे पटी आमी म्हणचें आमच्या गिन्यानांत आमकां थोडे पटी समजना आमकां थोडे पटी आमच्या तकलेंत तें समजना आमच्या समजणे भायर आसचें तें देव ताच्या तरेन सगळें करता स्विकार करचें काळीज मात्र म्हाका जायजें हांवें तें स्विकार करीचें जाल्यार कितें करीचें म्हाकाच हांवें देवाक भेटयचें म्हाकाच हांवें देवाक भेटयचें आनी ताच्या वाटेक हांवें उक्तें जायजें ल्हान जावं दी व्हड जावं दी प्रायस्त जावं दी गुलाम जावं दी स्वतंत्र जावं दी कोणी तो जावं दी देवाक भेटयता ताच्या कुशेक काल जावन चलता देव ताका चलयता ताची दिशा बदलिता
आनी नवो जल्म दिता नवें जिवीत तो तांकां दिता देखून आमी विलापाच्या ग्रंथांत 3 अध्यायांत 22 तावन 23 ही 2 वाक्यां आमी आयकतांगी सर्वेस्पर असो विश्वासी मोग केदींच सोंपना ताची काकुळट केदींच अंत ना ताच्या काकुळटीक केदींच अंत ना देखून आमी सगळीं म्हणया भाव भयणीनो सर्वेस्पर असो विश्वासी मोग केदींच सोंपना ताचे काकुळटीक केदींच अंत ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर सकाळी ती नवीनच हर सकाळी देवाची काकुळटू देवाचो मोग नवस म्हणटा विलापाचें ग्रंथ हर सकाळी एवरी डे एवरी मॉर्निंग हिज लव इज अनएंडिंग हिज मर्सी इज न्यू नवें एवरी डे नव्या दिसा देव ताची कितली काकुळट वळयता कितलो मोग तो आमकां दिता गी पळया विलापाचो ग्रंथ आमकां सांगता देखून देवाचेर बरोवसूचें अति गरजेचें कीर्तन 65 अशें सांगता की वर्साचेर दवरताई तुज्या उदारपणाचो मुकुट वर्साचेर दवरताई तुज्या उदारपणाचो मुकुट तुजी पावलां पडल्यां थंय तुजी पावलां पडल्यां थंय वमतता सुबंपन पळय तुजी पावलां पडल्यां थंय वमतता सुबांपन देवा पळय कितले अपुर्बाचें वर्साचेर दवरताई तुज्या उदारपणाचो मुकुट त्या वर्साचेर देव ताचे उदारपणाचो मुकुट दवरता जाल्यार हर एक दिसा ताचो मोग ताची काकुळट अपार नेंगी कितली आमी घेता दोनी हातांनी कितली आमी रास करता आंब्याच्या रुखात हांव न्हू आंबे सकयल पडले जाल्यार वचून ते आरायता देवाची काकुळट आनी मोग हर एक दिसा तो घालतना कितली आरायता कितली स्विकार करता भाव भयणीनो जायते पटी चुकता आमी देवाचो मोग नियाळूंक ताची काकुळट मानून घेवंक ह्या घडये ताच्या मोगाक आनी काकुळटीक आमी आमकांच भेटोवन दिवया आमी तुमी साद जाल्यार दिमी गेल्या थांक आसली थांकनातली बसयेत वा साद आसली थोड्यांनी उबी रावयेत आमी आमकां आमचें समर्पण करया एक गिता मरिफात सुरवात करया आनी उपरांत हांव सोलोन व्हरतां खंतार समर्पिता जेसू मुझे हे जीवे साडून पातकी चिनी नितळ म्हाका तुंक घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका तुमची जाप हांव तुका समर्पितां जेजू हांव तुका समर्पितां जेजू आमचे सगळे दिश्ट सुम्याचे दवरया आतां तुमचे सोडयात आनी जाप हांव एका फाटल्यान सांगता आसतना जाप दीत वसा जावं दी तुमचें खासकेचें वैयक्तीक पर्सनल समर्पण ह्या घडये सोम्या मुखार जरी त्या पितरून जरी त्या लॉयरान समर्पण केल्यानी त्या समर्पण मरिफात तांचें जिवीतच बदलली दिशा बदलली देवान आज तूं करताय तें समर्पण भाव भयणी तुजेंय जिवीत बदलिता जिवीत ताच्या कुशेचें तुज्या कुशेचें न्हय ताच्या कुशेक लबदल्लें ताका मानवल्लें जिवीत ती दाशा तो बदलिता तुज्या फुडाराक तुका बरो फुडार दिवच्याक तुका बरें जिवीत दिवच्याक ताणें योजना गेल्यांत आनी ती योजना तुजे थंय तो जारी करता
गरज कितें म्हजें समर्पण. ह्या दोगा जाणांनी समर्पण केल्लें सगळें जिवीत तांकां बदलिल्लें. जैल आतां सुटलो एकलो आनी एकलो पिडेत न्हू मरणांतीक पिडेंतलो सुडका जोडून घेता. आमचें जिवीत समर्पण दिया. खंयच्या परिस्थितींत आमी आसा भाव भयणीनो त्या परिस्थितींत जावन सोम्याक भेटोवया. तुमची जाप हांव तुका समर्पितां जेजू. हांव तुका समर्पितां जेजू. तितके व्हडल्यान हांव तुका समर्पितां जेजू. हांव तुका समर्पितां जेजू. आनी तितके व्हडल्यान हांव तुका समर्पितां जेजू. हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजें अविश्वासीपण हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजी नापातयेनी हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजो नाबरवसो हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजो दुबाव हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजें नेगारपण हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजो आकांत हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजी भिरांत हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजो मसोर हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजो राग हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजें आविदयपण हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजें व्हडपण हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजो गर्व हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजो द्वेश हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजें जिद्द हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजें दागलबाजीक जिवन हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजें देदेस्परारपण हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजो आमसोर हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजी फटोवणी हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजी खबरो करची सोवी हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजी बेजाराई हांव तुका समर्पितां जेजू. म्हजी दूख हांव तुका समर्पितां जेजू. एक घडीच्याक हांव मौन रावतां दोळे धांकया. आनी कितें समर्पण करूंक आसा समर्पण करया. जिणेंतल्या घडींत एकसुरो हांव जाला निराशपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या अम्यासो. घे सोमिया घे तूं म्हाका कुटाम म्हजें दिता तुका. घे सोमिया घे तूं म्हाका कुटाम म्हजें दिता तुका. आतां तुमची दिश्ट जेजूचेर कसया. हाचे उपरांतलें म्हणटा म्हजे उपरांत तुमी म्हणत. जेजू हांव तुका समर्पितां. जेजू हांव तुका समर्पितां. म्हजें मन म्हजें मन म्हजे दोळे म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें तोंड म्हजें जीब म्हजी जीब म्हजें काळीज म्हजें काळीज म्हजी कूड म्हजी कूड कुडींतले हर एक विश्वे कुडींतले हर एक विश्वे म्हजें बोळ म्हजें बोळ म्हजें उणेपण म्हजें उणेपण म्हजें धन आनी दिर्वें म्हजें धन आनी दिर्वें आनी म्हजें सर्वस्व तुका दिता. आनी म्हजें सर्वस्व तुका दिता. म्हाका तूं बक्षी जेजू. म्हाका तूं बक्षीस जेजू. म्हाका तूं आशिर्वादीत कर जेजू. म्हाका तूं आशिर्वादीत कर जेजू. म्हाका तूं बरो कर जेजू. म्हाका तूं बरो कर जेजू. म्हाका तुजो कर. म्हाका तुजो कर. तुजो उपादेश पाळोवंक तुजे उपादेश पाळोवंक सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या आत्म्यान सगळ्या आत्म्यान हांवें तुजो मोग करूंक मोग करूंक आनी हांवें म्हजो केल्ले बरी हांवें म्हजो केल्ले बरें म्हज्या पेल्याचो म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक मोग करूंक हो तुजो उपादेश हो तुजो उपादेश हांवें पाळोवंक हांवें पाळोवंक तुज्या उतरा प्रकार चलोवंक तुज्या उतरा प्रकार चलोवंक पवित्र सभेच्या शिकोवण्या प्रकार पवित्र सभेच्या सकोने प्रकार जिवीत बांदून हाडूंक जिवीत बांदून हाडूंक कृपा दी. कृपा दी. अर्गां तुका सुमया जेजू. तुका समियान जेजू. होगळाप तुका सुमया जेजू.
Jesu. Hoglap tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumya Jesu. Hoglap tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumya Argan Jesu. tuka sumyan Jesu. त्या कंथाराचे गे सुम्या गे अताम गे मक्का म्हणोनो ते कोरस मात्र गव्या Ge sumya ge tumaka आशीर्वादीत कर म्हाका सगळी गे सोमया गे तूं म्हाका आशीर्वादीत कर म्हाका गे सोमया गे तूं म्हाका आशीर्वादीत कर म्हाका सुम्याचो आशीर्वाद जोडूंक आमी आयती जावया गावन गीत येद्या वडा सक्रामेता Sacramenta săștagnaman căruia Purviliatea rupa modla Novioriti agaria Să-l vorbecia ăstăvișea Bapa tășe puta ullasani stutiza Pugvi măima săsna e captarea îțita Tu ca dogai cea spirita să mă Sami navarta आमेन पुरार तुया येसुम्या तुझ्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या आसोडवणुचो फळ सदां सोमचें तें आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करून आमकां दयेन फोव कर आज बरवशान नव्या वर्साच्या दुसऱ्या मंगळारा ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तुजे आशिर्वादांनी भर तांचे कश्ट संकश्ट दूख कंत बरेपण आनी सगळें अस्कतपण तुजे मुखार तांणी समर्पिलां जेसू तुवें दिल्लो तो बरवसो तांणी स्विकार केला तुजी सगळीं योजना ती स्विकार करतात म्हूण तांणी तांकां समर्पण केलां सुम्या जेजू तुवें दिवचो आशिर्वाद सगळी दिशा तांची बदलूं दी नवे हुरूप नवसरनी तांचे थंय देवोन येवं दी नवो बरवसो तांकां नव्या जिवितांतय तुका साक्ष जावन जियोंक तांकां साथ करूं दी हें तुजें बेसांव तुमच्या कुटुंबांत एकवट हाडून दी हें तुजें बेसांव तांकां पिडेंत आसल्यांक बरवसो सोंसणेकाय दिवं हें तुजें बेसांव नवें हुरूप भवाडटान तीर आसूंक तुज्या मोगाक तुजो मोग करूंक आनी तुका मोगान वळखूंक तांकां साथ करूं दी हें हांव मागतां जेसू तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक Amen.
पोसाच्या उंबाळ्यांनी भरो काळजा आमची तुझे थंय उबारू तुका अर्सून तुका वरडो गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे साकोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे साकोरा बरवशान आनी वर्त्या अत्रेगान मखान भाव भयणीनो ह्या पुणतळाक आमी पावल्या आनी ह्या पुणतळाचो फातुरोनो भगवंतू जुवांव पावल दुसरो देवाच्या अधिकाराचेर बरवसो दवरनो आपली मागणी पवित्र सभे खातीर निरंतरी भेटयलेलो आनी बऱ्या खरण्या मरिफात पवित्र सभा चलोवन वेल्लो आज भगवंत जाला ताच्या मजतीन आमी देवाच्या अधिकाराचेर बरवसो दवरनो आनी आमची मागणी ताका भेटोवन तुजी खुशी जावं दी म्हणून आमी मागोवंक आयल्या येदळूच आराधनांत वेळ आमी करशिलो देवाची स्तुती ह्या देवस्तुती हांगासर आमी करूंक आयती आसां आमी सगळीं परत आमची मागणी ते सवा भेटया आनी आमचो बरवसो भवाट देवाच्या अधिकारार दवरून तुजी खुशी जावं दी म्हणून मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भाव भयणीनो हे मिसाचें वर्तें बलिदान आमी भेटूंक ना फोवो तरी देवाचो वर्तो मोग ताचे थंय आमकां हाडटा ताच्या मोगान आमी आसां देखून आमच्या पातकांचे आमच्या गुन्यांवाचे वळख आतां आमी करया एक घडी आमी सगळीं हात जोडया दोळे दांकया आमी फातकी म्हणून वळखून घेवया आमचे गुन्यांव देवा मुखार वळखून घेवया देवा लागचें बोगसाणें मागोवन आमी सगळीं सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपत बेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदान बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासो बेगीन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता तकली बघूया सरपत वेतार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकलूत क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता काकलूत सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी देखीन सरोंक भगवंत तूं जुवांव पावलो दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनवण्यान ताणें उतरान शिकयल्लो तो भवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फोव कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. शिलोन तांणी जेवन पियोन जाल्या उपरांत हन्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. तेन्ना याजक येली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवंता कडेन आपल्या आसनाचेर बसून आसलो. ती सगळीच खंती बरी जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुकां गळोवन रडली. तिणें अशी एक आंगवण केली, दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणेचे धळदेरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणेचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणेक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जिणीभर सर्वेस्पराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना येली तिच्या तोंडाक पळयतालो. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करताली. तिचे वोंट हालतले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेल्ले स्थितींत रावतली? तुजो दाकासोरो पयस कर. हन्नान जाप दिली, ना सैबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाकासोरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार वमतिलें देखून इतलेंच. तुजी साकर्ण एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखेन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतली. येलीन म्हळें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तो तुका दिवं. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणेक दया लाबूं. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचें मुखामळ फुडें केदींच खंतीन भरलेलें दिसूंक ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ती उठली आनी तांणी सर्वेस्पराचो आराधन केलें. उपरांत ती रामान आपल्या घरा परतली. एल्केनान आपले पत्नी हन्ना कडेन एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिचो उडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. देवाचें उतर. देवाचें वळखकार. सर्वेस्परातै काळीज मोजे उल्हासान भरता. सर्वेस्परातै काळीज मोजे संतोष पावून नाचता. म्हज्या देवातै घटाय आनी बोळ सदांच म्हाका मेळटा.
सर्वेस्पोरातै काळीज मोजे उल्हासान भरता. मरण आयल्यारी सोमी म्हाका सासणेक जिवीत दिता. कोंडांत आसल्यारी दयेन म्हाका तो उबारून धरता. दुर्बळ काय धाडटा ग्रेस काय दिता ह्या संवसारांत आसता. धरणेक शेवटीता पुरत्यान उबारता आखीर पर्यांत राखता. सर्वेस्पोरातै काळीज मोजे उल्हासान भरता. सर्वेस्पोरातै काळीज मोजे उल्हासान भरता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे उतर मानून घेया मनशाचे उतरशे नाही. माघार देवाचे उतर ते. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सुव्यासो तुमचे स्व्यासम भगवोन मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आणि ताचे शिस कफरनावांत येवन पावले. साबत येतस जेजू सिनोगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार असल्या मनशां बरें तो तांकां शिकयतालो, शास्त्र्यां बरें शिकयनातलो. तांच्या सिनागोगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतस ताणें बोब मारली, नाजरेतच्या जेजू, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंडाम आनी ह्या मनशातावन भायर सर. तो देवसार ताका पिसून व्हडल्या ताळ्यान किळांच मारीत त्या मनशातावन भायर सरलो. सुमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीच शिकून अधिकारान भरलेली देवसराक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचे फरमान मानतात. तितल्यार गलिलेयाच्या आख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, अधिकार आमचे मदें आसा. सोमाने गे अधिकार आसा देखून अधिकारीयोय आसात. आसूं सगळो अधिकार खंय तावन येता? खंयदान? देवातावन. सारकें सांगलें तुमी. देवातावन येता आनी सुक्त म्हणून दिसल्या मनशांक तो मेळटा. घरांत अधिकारी कोण? आवय बापूय, करेक्ट सांगलें तुमी. घरांत अधिकारी म्हणजे जबाबदारी आसली मनशां देवा उपरांतली आवय बापूय.
आनी ती आवय बापूय कितें आशेतात भुरग्यांनी आमकां काल जावन सलाजे काली आवय बापायनी मात्र चिंचेंगी नी देवी चिंता देवी आशेता न्ही देखून चवथो उपादेश तुज्या आवय बापायक मान दी तांच्या अधिकारा खाल आसतना तांकां गौरवान मनान तांकां लेख आनी तशें तांकां जिये विधेयपणांत जिये म्हणून तो उपादेश सांगता. इस्कॉलांत प्रिंसिपल HM क्लासींत टिचर पळय त्या फिरगचेंत ह्या जाक अधिकारीक अधिकार आसल्या मनशांक मनान लेखताय जाल्यार कोणा मेसवता आयकोना तांची झडती करूंक तुमच्या हातांत अधिकार आसाय तुमी कांय न्ही. अधिकार दिल्ल्यान तांकां झडती करूंक अधिकार दिल्ल्यान तांची झडती करूंक त्या खंयच्या वेळार खंयच्या घडये कोणें चिंतचें ताणेंत निर्मिला ताकाच सोडीचे आनी ताचो अधिकार झडती करचो हातान घेतलो जाल्यार ही बारी उगडास दवरचे. भुरग्यांनी घरांत भुरग्यांनी इस्कॉलांत आनी आमी इगर्जेंत फिरगजेंत देवाच्या अधिकारी देवान दिल्लो अधिकार आनी तो सवाल घालूंक आमकां ना. बदलाक खाल जावचें विधेय जावचें आनी त्या विधेयपणांत तो आशिर्वाद जण घेवचो हें आमचें. आस आमी पळयता पळय जेजू सिनागोगाक गेलो आनी सिनागोगांत तो शिकयत आसतना थंयसर एक मनीसी आसलो न्ही जायतो लोक आसलो आनी एक मनशाची गजाल थंय बरयली. त्या मनशाक कितें आसलें कितें दोस्तालें कितें संकट आसलें त्या मनशा थंय ताका देंवसार लागलो. समाय देंवसार लागलो आनी देंवसार ह्या संवसारी आयला आनी आपुणूच देव म्हणून अधिकार चलयता आपुणूच देव म्हणून अधिकार चलयता. देवान ताका धर्नीक शेवटिलो. कित्याक धर्नीक शेवटिलो? देवाच्या अधिकाराक ताणें मान दिवना. पळयलें गे देवाच्या अधिकाराक देवाच्या पदवेक मान दिवना. हांवूय देव म्हाका येसा अधिकार म्हाका येसा पदवी म्हणून अहंकारान भरिल्लो आनी देखून धर्नी शेवटल्लो अधिकार नातलो मनीस अधिकार चलयता पळयलें गे अधिकार चलयता आनी मनशाच्या काळजांत कोणाच्या मनशाच्या काळजांत रावता ताका मानवल्ल्या न्ही समाने ताका मानवचें कशें ताका सांगिल्लें ताणें सांगिल्लें बरें आयकोवचें भातकांत जियोवचें आनी तो अधिकार चलयता. आनी आतां सिनागोगांत वो मनीस येता देंवसार आसलो मनीस येता. ओके आनी देंवसार बोब घालता. देंवसार कित्याक बोब घालता? ताचें ग्रावंड आतां निसरलें. ताका गोत्ता ताका अधिकार ना आनी कोणा मनशा थंय वचोन ताका रावचें अधिकार देवान दिवना. तो धर्नी शेवटला कित्याक म्हळ्यार देवाची पदवेक ताणें मान दिवना. आपुणूच देव म्हणून तो जियेलो. थोडे पटी आमी तशेंत जियेता न्ही आपुणूच देव हांव तूं सर्वस्व म्हजेंत सगळें समाने दोळे वयर येतात तकळे पळय थोडे पटी आमी तशेंत जियेता. तशें जियेल्ल्या कडले काल जाता धर्नी शेवटता. धर्नीक शेवटता शेवटल्ली रीत मात कळना. समजता की
तो शेवटलो आनी हांगासर संवसारांत अधिकार दिवना ताका अधिकार ना तरी अधिकार चलोवचे प्रयत्न करता अंकार न्ही गे तो अंकार गी वय की न्ही सवाने अंकार आनी मसर मनशा थंय आपणाक अधिकार आसा म्हणून राजवट चलयता आनी ह्या मनशा थंय आसोन आनी तेय सिनागोगांत भितर सरला आनी जेजूक पळयल्यांत उसांबळ जाता कित्याक उसांबळ जाता देव ह्या संवसारी आयला अधिकार आसलो पदवेन भरलेलो देव मान स्तुती फावो जाल्लो देव ह्या मनशा कुळा थंय जियोंक आयला हें ताका सोंसना देखून ताची उतरां कसलीं जालीं आनी ताणें म्हळें नासरेतच्या जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय कित्याक आयलाय ह्या संवसारांत कित्याक आयलाय तुका काम ना थंय वयर रावंक जाय न्हय वयर रावंक जायना तुका थंय इतलो बरो जागो हांगा जावन आयलाय कित्याक आयला जेजू ताच्या अधिकारांतलें आमकां सोडून देवा बापाची भुरगीं ताची फाटलावदारी खर्चा खातीर जेजू ह्या संवसारी आयला एक नवें राज प्रगट करच्याक सर्गींचें राज तुमचे मदें आयला जिणी परिवर्तन करा म्हळ्यार अर्थ कितें कोणाक तुमी येदोळ वेंगोवन रावल्यात त्या पथकांत त्या मनशाक सांडा देवा थंय पाटी परता त्या मनशाक त्या देवसाराक त्या सैतानाक सांडा आनी कोणा थंय पाटी परता देवा थंय पाटी परता देखून ती पातकी जिणी सांडचे ते देवसाराक सांडचे म्हळ्यार सगळ्यो ताच्यो करण्यो सगळें ताची चिन्नां सगळें ताचें आलोचन देखून पवित्र स्नानांत आमी आंगवण घेता खंयची आंगवण ती आमी सत म्हणटा मानता देवा थंय सत म्हणटा म्हूण मानचे पयलें सैतानाक तूं संटाय गी वय हांव संटा ताच्या करण्यांक तूं संटाय गी वय हांव संटा ताच्या बुलोवण्या तूं संटाय गी वय हांव संटा हांव धिक्कार म्हणटा पळय देखून ते पुरो म्हणून थोड्यो संगती आमी दवरून घेता गी दवरून घेता गी ना तोड कोणाच्या अधिकारांत आसा आमी तशें म्हळ्यार आमी तें सोडूंक ना म्हण जालें सर्गींचे राज लागीं पावला पातकीची न्ही सांडा बरी खबर सत म्हणा बरी खबर हांव आयलां तुमकां सोडूंक हांव तुमचे सोबें जियेतां हांव आयलां तुमकां सोडूंक हांव तुमचे सोबें जियेतां हें तुमी मानून घेया म्हणून जेजून प्रगट केल्लें आनी हो अधिकार तो सैतान देखता मनीस मात्र देखना आमकां नाश करूंक आयलाय आनी तूं कोण म्हणून वचना तूं देवाचो पवित्र जन पळय सत उलयलो पूण जेजून ताचें तोंड बंद केलें कित्याक फडकीर तो फडकीर ह्या मनशान सत उलोवन साक्ष दिवची सारकी न्हय देखून तोंड दंपयता ताचें कित्याक फसयल्लो देवाक खाल जावन नातलो देवाच्या पदवेक मान दिनातलो ग्रायक आतां सत उलोवन लोकांक परत पुसलावचें आनी जेजूक त्या रितीन ताका पुसलावची प्रयत्न करता आनी जेजू काल जायना तोंडाम भायर सर आनी लोक विस्मितलो कसली अधिकाराची शिकोन कसली पदवी ही अधिकारान तो शिकयता ताच्या उतराक देवसार खाळ जाता वारें वादळ दर्यो पिडेस्त गुण जातात मेल्ले जीव जातात कसलो अधिकार वो तो अधिकार भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें वळखोंक जाय आसलो ह्या अधिकाराक आमी खाल जावचें अधिकाराक खाल जायना आमी देवसारा सांगाता ह्या अधिकारांत खाल जावन भाव भयणीनो आमी मागता आमच्या मागण्याक बळ आसा आमचें मागणें देव आयकता केदळा देवाच्या अधिकाराक देवाचो अधिकार मानून घेता आनी देवाक खाल जावन चलचें म्हळ्यार ताचो अधिकार मानून घेवचो त्या अधिकाराक आमी मान दिवचो देखून जो आमच्या उगडापणान चल्ली
पट्टपटी मस्तपटी ती उतरां सर मान आनी पदवी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक आमी आराधनाच्या सुरवेर म्हणली ती सर मान आनी पदवी महिमा आनी स्तुती तुका ससनाच्या ससनाक म्हणून थंयसर आसले 24 मालगाडे आनी युद्ध व्हडलो मेसूंक जायना तसलो तो जोमो धोवेन आशिल्लो देवा मुखार सरपडोन तुज्या अधिकाराक मान करून स्तुती गायतले पळय आनी तो मनीस देंवसार लागलो देवाचो अधिकार खाल जावन येता सिनगोगाक एक ना एक दीस तो देव म्हाका खंडीत सुडका दिता देखून येवचें तो सोडिना पळयलें गे येवचें तो बिलकुल सोडिना ताका कळिता गे एक दीस तो देव म्हाका खंडीत सुडका दितलो सिनगोगाक येवचें देवाचें उतर आयकुचें बिलकुल सोडिना आमी थोड्या पटी निराकर्शिता वैगी न्ही थोड्या पटी इगर्जेक वचून निराकर्शिता आज म्हाका पांय दूख हांव वचना आज म्हाका आनी गालें दूख हांव वचना आज म्हाका ह्यो पुरो नाडण्यो एका रितीच्यो नाडण्यो आनी देवाच्या अधिकाराक हांव विरोध रावंक कारण जावच्यो पूण तो मनीस मात्र खलतेपणान सिनगोगाक देवाचें उतर आयकूंक आयिल्लो आनी देवाचें उतर आयकत आसतना की ताचो देंवसार सुटलो आनी एक भक्तीक जेरुसलेमांत देवाची भेट करूंक टेंपलाची भेट करूंक गेल्ली एल्कानाची दुसरी बायल आसा दुसरी ताका 2 एल्कानाक दोगां बायल्यो एकच बायल सांबाळूंक जायना गई हो एकलो दोगां बायल्यो घान घेवन पूण तो बरो मनीस दोगां बायल्यांक बरे रितीन सांबाळलेलो एकल्याक भुरगीं आसा पेन्निना आनी एकल्या अन्ना भुरगीं नात पळय जस्ट ऑपोजीट एकाच दादल्याक दोगी स्त्रियो एकल्याक भुरगीं आसात आनी एकल्याक भुरगीं ना आनी ती स्त्री भुरगीं आसली एका केंटा ए बे तुमकां कळ्ळें गो गाडू तुका भुरगीं ना कांय ना पळय म्हाका तत्तू गो तू काय तूं गोड्डू खेंटली आमी हें सांगता न्हू तुमी आसल्यात कित्याक आमी म्हणटा न्ही गी मनशांक बोट दुखता न्ही गी आमी म्हणटा बोट दुखता त्या मनशाचे समस्या आमकां कळीत ना त्या मनशाक तें कितें बांदप आसा तें कळीत ना त्या मनशाक कित्याक देवान तो बंदपण दवरला आमकां कळीत ना कित्याक कळीत ना आमी नेणारी देवाच्या पदवेक मान दिनातली मनशां देवाची पदवी वळखून घेनातली मनशां देव ताच्याच वेळार ताच्याच संदर्भार सगळें चलोवन व्हरता पळय एलिझाबेथीक म्हाताऱ्या बरेर भुरगीं पळय जाकारी आनी एलिझाबेथूक म्हळें ताच्या उपरांत जाकारी न्ही अन्ना आनी जोकीम पळय म्हातारा प्रेयर अब्राम आनी सारा म्हातारा प्रेयर देवाक असाध्य जावचें खंयचेंच ना देवाक सरसंगती साध्य आनी ताच्याच वेळार देव सगळें करता ही पदवी आमी मानून घेवच्या बदलाक आमी त्या मनशांक भुरगिनांतल्यांक थोडे पटी आमी धिक्कार करता हिंसिता ताचे दळडीरपण तांकां दळडीरपणाक पात्र करता पळय तांचें नांव भाड करता देवाची मांडावळ ती कांय भियेनाका देव पावतलो म्हळ्यार बरवर्साची उतरां केदीं दिता गे आमी ती ना ह्या इस्त्रीयेक मेळोना ती सकडांनी केणलें तिका सकडांनी केणलें आनी ते दीस देवाच्या मंदिरांत तिका कळीत आसलें की ती देवाची पदवी तिका कळीत आसली देवानंत म्हजो घर बुकतो करचो ताका मात्र तें साध्य आनी कोण मनशाक तें साध्य ना कोण वखदा वरवीं तें खंडीत जावचें ना म्हणून देवा लागींच ती येता आनी दिमेर पडोन मागता ती म्हजें दळडीरपण काड म्हाका लोक हिंसिता हें म्हाका सोसूंक जायना म्हज्या मनशारपणान सोसूंक जायना तुका पदवी आसा तुज्या पदवेक हांव मानतां म्हजो घर बुकतो कर एक भुरगो दी एकच भुरगो दिल्यार पावता म्हाका आख्या संवसाराक हांवूय एक स्त्री म्हणून म्हाका दाखोवंक साद आसा तुवें म्हाका कुरपा दाखयल्याय तुवें म्हजी दया केल्या म्हळ्यार ह्या सर लोकांक हांसतल्या लोकांक जाप दिवंक म्हाका साद जाता देखून काकुळट कर म्हजी देवाच्या पदवेचेर मान दवर न्हू
ती पदवी मानून घेवन ही स्त्री दुखान मागता भाव भयणीनो, आणि देव ऐकता. आणि पवित्र पुस्तक सांगता की त्या घडयेंत हांव तिच्या मनांत संतोष आयलो, म्हळ्यार त्याच घडयेंत आनी ती बेजारायन नातली, आकांत आनी भिरांत तिची पयस गेल्ली, भुरगो मागीर जालो, पूण त्याच घडये तो संतोष देवन आयलो. पळय रेस्पॉन्स मागीर तिच्या मागण्याक रेस्पॉन्स त्याच घडये भुरगें जाल्लें मागीर. भाव भयणीनो, आमी सगळ्या पवित्र पुणथळार मंदिरांत आसूं, देवाच्या कुशेक काल जावचें ताचो अधिकार मानून घेवचो. देवाच्या कुशेक काल जावन तूं केदळां मागताय भवट्टान भरवशान, तुजें मागणें तेत दीस पावलें, तुजें मागणें तेत दीस पावलें म्हळें उडास दवरया. हर एक पटी हांगासर येता आसतना, हर एक गरजेन रिकता आसतना, तुज्या घरा आल्तारी कडेन दिंबेर पडटा आसतना, तूं मागण्यार रावता आसतना देवाचो अधिकार मानून घे. देवाच्या अधिकाराक पयलें खालसा सर मान पदवी महिमा आनी स्तुती तुका देवा म्हणून सांग परत परत खालसा देवा मुखार, आनी तुजी मागणी, तुजें सप्लिकेशन, तुजी विनवणी देवा मुखार दवर. तो देव तुका मानून घेता. मोलादीक हिरवे भांगार पे ना सोम्या मुझे लागी, जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता केदन्या. संतोष मुझे जिये सो मुंड्या सोवे बेटो दिता. कष्टानी मुझे कुरिसो वायना सोवे भेटोन दिता. मोलादीक दिरवे भांगार रुपे ना सोम्या मुझे लागी, जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता केदन्या. उबे रावया. म्हज्या भावांनो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आमच्या केपयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सरपदवेदार आनी बोवर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता, आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काळ तुज्या मोगांत जियोन सासनाची चडवण चडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेत तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावोन तुजी वीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Ovi, ovi, ovi,
सगळे घट्ट म्हणया दरबारांचो सर्वेस्पोर तू तितके व्हडल्यान म्हणया सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा होऊन सर्गी तुकाचर होऊन सर्गी तुकाचर सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुकाचर ओ सर्गी तुकाचर आमी दिबेगाल्या भाव भयणीनो या उंड्या बायनांत आमी भेटयल्या उंड्या बायनांत आमचें दूख आमची कंत आमची बेजार आमचें उणेपण आमचें नापासपण आमचें वडपण अहंकार राग मसोर जिद्द सगळो भेटोवया ही दानां मनशाच्या वावरान केल्लीं ती पवित्र जेजूची कूड आनी रगत जाली जाल्यार देवाच्या स्वरुपान सारक्यान रसलीं आमी आनी कितली पवित्र जायनासतना रावतले हांव आमी समर्पण करया बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र ओतम्याक धडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले सुखुशेन कसमरण सुसुकवेच्या आदी थाने मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समारपूची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणे खराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट्टसो कुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित सोंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभे सोगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळ्ळे बापा आनी सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुना जिवंतपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळपणांक फावो कर ह्या विधी भोंवतणी जमा जाल्ल्या आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुसे तिसो निश्कळपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआं पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रोत्मच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. बरवशान सुमियान शिकयलें तें मागणें आमी सगळीं म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां काळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उधार काकुळतींसर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर्ती पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मेळ्ळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसो. तुमचे सुवे आसो. माया मगासो एकवट असो गुर्त जावन एकमेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया भाव भयणीनो, अधिकारान राजवट चलोवचो जेजू सर पदवी मान आनी महिमा ताका सदांच फोवो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनांत वांटली जाल्यार आमी सर सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू म्हजो. दैविकानान पसो आत्मिकतान बागोवचो एकमात आसरो म्हजो. जेजू गोळ्या बोळ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका. जेजू गोळ्या बोळ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तुपा म्हाका. खरेंच खरें वाट खरेंच जिवीत आमचें खरें मीठ पृथ्वीचें. पुनर्जीवन पोंदे आमच्या बरपोशाचे धेने क्रिस्तायाचे. जेजू गोळ्या बोळ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू
जेजू गोळ्या बोळ्या सुमी म्हणटा सदां काळ वय संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे संगता आसां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत तुझ हांव पावलां तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणेक संतोष असो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणींची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सेवा आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार सारक्या होऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूळ आमकां उगडली सर्वोनेची महिमा शिकयली. वर्सां सोगून जियेव जिविता येना तुज्या दिली व्हड मेलफां. मागीर जुवांव पावल दुसऱ्या वंदिता सरबतीन तुका. क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत जो हांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटेन मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसया. सर आमचे अर्गावले
आमच्या पात्रण भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखार देवाक आमी भेटोवन दिवया. साबार जणांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण गेल्लें तांणी बरपेनिशी हांगासर बरोवन दिल्लें आसा. तांच्या अर्गावल्या सांगाता आमचे उलय आमी मेळोवया. एकल्या सर वायटा विघ्नांतले पिडे शिड्यांतले सर्व समस्यांतले राखून व्हेल्ल्या पासत आनी हे नवे वर्स बेसांव आनी बरयल्ल्या पासत अर्गां दिता. एकल्याक हांगासर नवे नाक येवंक फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याक सांजू पाल दुसऱ्याच्या मजतीन मागिल्ले सर उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याक सर्व अवघडांतले विघ्नांतले आण्वारांतले राखिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याक 8 वर्सां उपरांत चेडू भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या पासून एक जोडें अर्गां दितात. दोगा जाणांक बायक एक्सिडेंटांत राखिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एका भुरग्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून एक गुटाम अर्गां दिता. आमकां जायतें बरेंपण सोम्यान आमकां केलां. ह्या सर्वा पासून ताका आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसा हांगासर विविध जाग्यांतावन आमच्या कुटुंबांत हांगासर देवान हाडलां. भक्ता सांजुआंव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा ताणें आमकां आपण हाडला. ह्या पूण तळार ताणें येवचे भाग आमकां फावो केला. देवाचे उतार आयकूंक ताणें आमकां फावो केला. देवाचे उतरां मुखांत जेजू आमचे लागीं तो उलयला. भक्ता सांजुआंव मुखांतर जायतीं बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर गांवांत आनी परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका व्यक्तीचेर पिडेस्त भाव भयणीचेर कुटुंबांत आसलेल्या अंतुळणार आसलेल्या आमच्या प्रायंत व्यक्तींचेर ज्या कोणा पासून आमी मागिल्लें तांचे पासून आमी मागणी भेटयल्ली तांकां सोम्यान बरें केलां. कश्ट सोसूंक तांकां धैर्य दिल्या सकत दिल्या. आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक तांकां कश्ट सोसूंक ताणें सकत दिल्या तांकां बरें केलां. आनी आमच्या जिवितांत आसलो काळोख ताणें पयस धांवडायला. आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत ताणें उजवाड फांकयला. कुटुंबां एकवटीत ताणें सांबाळल्यात. कुटुंबांत आसलो राग मोसोर पयस करून समाधानान जियोंक समाधानाचे व्यक्ती जावन जियोंक ताणें आमकां प्रेरण दिलां. आमकां बेसांवांनी भरलां. आमकां सक्तेन भरलां. ह्या सर्वा पासून ताका आमी अर्गां दिवया. दिसपडटे आमी थंय हांगा पैन करता. आमच्या पैना वेळार तो राखता आमकां सांबाळटा. आमच्या जिवितांत आसले सर बांदपास तो पयस उडयता. ह्या सर्व देण्या पासून ह्या सर्व बेसांवा पासून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. हर्सितांव तुका सोम्या जेजू. वाकणटांव तुका सोम्या जेजू. होगोळसितांव तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उबे रावया प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनंत्यान आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या. हे भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या. देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळे कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन दयकन बसात. साबार जाणांनी तांची तेसावां हांगासर बरपेनिशी दिल्लीं आसात. आमचीं तेसावां असलींच नमुन्याची ती तेसावां जाल्यार
या तेसावा बराबर आमची तेसावा भक्ता जुआ पाल दुसऱ्याच्या पांय आमी भेटून दिवया. ते जाणांनी आमोल पिवून आतां सुडका जोडच्याक सोगा जाणांक सोगाच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक एका पुताक बरी भलायकी मेळच्याक ताची मोठाय उणी जावच्याक आवय मागता. एकल्यान मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवच्याक मागणी भेटयता. एकल्या जाग्याचे केस सतानितीन इत्यार्थ जावंक मागणी करता. एकल्याची बोटाची दूख गूण जावंक एका विद्यार्थीन फेल जाल्ल्या सब्जेक्टांत परत बरें करून शिकून री एग्जामांत बरें अंक जोन पास जावंक मागोवंक विनंती केल्या. एकल्या रातीची बरी न्हीद पडोवंक एकल्याक मेंदवाच्या शरिराची समस्या संपूर्ण गूण जावंक एकल्या राजकीय तावन भायर येवंक करपा मागता. मेरी म्हणल्यार स्त्रियेचे चवथ्या स्टेजीर आसले कॅन्सर संपूर्ण गूण जावंक केस चडचे रावंक एका स्त्रियेचे BP नॉर्मल जावंक काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक भुरग्यान जानवायन बरोवंक एकल्याच्या पांयाच्या गंठेची दूख आनी हुलप गूण जावंक पिडेस्तां बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याक बरी सैरीक फावो जावंक डॅनी आनी स्टेफी ह्या भुरग्यांचे देणे फावो जावंक जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक तेगा जाणांक बरें काम मेळोवंक पुताक येवचे सर्व वायट सक्तीचे अडकळीतान सुटका मेळोवंक रिणातावन सुटका मेळोवंक भलायके बरीत भुरग्यांचे देणे फावो जावंक कृशीचेर वावराचेर आनी हातीक घातिल्ल्या सर कामाचेर देवाची बेसाळ मेळोवंक जाग्याचे आर्टिस्ट जाता तितले बेगीन हाताक मेळोवंक एका तरणाट्याक सर समस्येता सुटका मेळोवंक एकल्याक PhD करूंक फावो जावंक एका भयणीचे पांयाची दूख गूण जावंक एका भयणीचो 3 जागो जगत्या मोलाक विकून वचोंक US आसचे एका भुरग्याक पार्ट टायम काम मेळोवंक आनी साबार जाणांनी म्हज्या लागीं मागोवंक विचारलें आसा. साबार जाण तुमी हर एक न्हय एका रितीच्यो गरजो घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. साबार जाणांनी हांगासर आयिल्ल्या सुरवेर नोवें जावच्या पयलें म्हज्या लागीं वैयक्तीक रितीन मागोवंक सांगिल्लें आसा. आमच्या तेसावा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागा फादर म्हूण मागोवंक सांगिल्लें आसा. साबार जाणांचे जाग्याचे समस्या हांगासर आसात. फाटल्या दिसांनी म्हाका विविध जाग्यांनी आपोवन व्हरून तांचो जागो थंयसर बेंजार करन तांचे आंगड बेंजार करन आमचे पासून मागा म्हणून म्हज्या लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा. थंयसर वचून बेंजार केल्लें आसा. तुमचे सर गरजो हांगासर हांव ह्या घडये भेटयता. साबार जाणांनी भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या मागिल्लें आसा. साबार जाणां कुटुंबांत प्रायेक आयिल्लीं युवा जन तरणाटी खासदार जावन आसा रावल्लीं आसात. तांणी तांच्या जिवितांत उजवाड घेवन देवान दादलो आनी स्त्री करून रचला. एक अंकुवारी बेसाक नांतर धार्मीक बेसाक नांतर हे कुटुंबां जिवीत जियोवच्याक म्हणून तांणी सत मानून घेवन तांणी तांच्या जिवितांत जगते निर्धार तांणी घेवंक जायत्या जोड्यांची दृश्टांत आमच्या आपणाच्या दोळ्या मुखार दवरून जायते युवाती लग्न जावंक ती भियेतात. असल्या युवा जनांक सोम्याच्या पांयां तळें आमी भेटोवन दिवया. तांच्या जिवितांत आसले ते सर्व बेपयस करून हे कुटाम बांदून हाडच्याक हे पवित्र लग्ना जिवीत जियोवच्याक तांणी बरें मन करूंक युवातीन तांकां थंयसर बरी सैरीक मेळोवंक ज्या कोणें येदोळस बरी जिणये सांगातीन तांणी आपणाक प्रयत्न केला. जी कोण मोगार आसात तांणी लग्ना बे स्विकार करून सगळ्यांकी देखी बरी जिणी तांणी जियोवंक आनी तशेंच कुटुंबाच्या आवय बापायक संतोश तांणी हाडूंक हे पवित्र कुटाम कशें तांणी बांदून हाडूंक तांकां सरितीचो उजवाड समिदेव तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. साबार जाणां पिडेस्तांनी म्हज्या लागीं वैयक्तीक रितीन मागोवंक सांगिल्लें आसा. एकामेकाक कुमो करतले हर एकल्याच्यो गरजो हांव हांगासर प्रत्येक रितीन भक्ता जुआं पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळें आमी भेटयता.
कळीत नसतना कळीत असून एकामेका कुमक केले साबार जाणां व्यक्ती हांगासर आसात म्हज्या मुखांतरी साबार जाणां एकामेकाच्या गरजां पावल्लीं साबार जाणां व्यक्ती हांगासर आसा तुमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर हांव मागतां तुमच्योय गरजो ज्या कोणी तुमच्या लागीं मागोवंक विचारला तुमी थंयसर त्या पुणतडाक वेतात आमच्या खातीर मागा म्हणून सांगलां हर एकल्याच्यो गरजो सोम्याच्या पांयां तळें तुमी भेटया जेजून म्हणा जो कोण मागता तो घेता आनी जेजून फुडें म्हणा जो कोण मागता ताणें येदोळूस मागल्लें मेळ्ळां म्हणून बरोवशान तुमी मागा आनी मागिल्लें खंडीत जावन तुमकां मेळटलेंच असल्या पातयेन बरोवशान सोम्या लागीं आमी मागया जो आमकां दुसऱ्याच्या मजतीन आमी सोम्या लागीं मागया आनी खंडीत जावन देव म्हाका दितलोच म्हणल्या पातयेन मागया आनी खंडीत जावन आमकां ताच्या वेळा प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे तो आमकां दितलो उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारेस आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गींच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानून आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मोरये कृपेन बरयल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सुम्याच्या नवी आमचो आधार सर्गाणी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत तुजी मुखांतर तुज्या पुता जेजूचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी भवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वय तर ते आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो तिदोड आशिर्वाद जोडोवंक तुमच्यो तकल्यो बगया भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरीची मनशां जावं तुमकां गटाय मेळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत चांचणीक संतोष भोगोवंक तुमी फावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां तुमचे सुवे आसो मोगाच्यानो आयच्या दिसा हांगासर आराधन चलोवन मिसाचें बलिदान भेटोवन मिसा वेळार ताबरीत नियाळ दिवन आमकां बेसावांनी बरयल्ल्या मागोवंक कोमोग केल्ल्या मनादी बाप अनिल जोयल डिसोसा तोकर फिरगयचो विगार तांकां तुमचे सोमेसाचे तर्फेन म्हजे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता हाचे दिसा
हांगासर येवन ह्या नव्यान वाटेर जाल्यार तुमचोय प्रत्येक रितीन आमी उपकार बावडटा. आयच्या दिसा आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर रावल्ले आसात. शारून गोन्साल्वेस खावडोर किन्नी कांबळा तांचो प्रत्येक उपकार बावडटा आनी तशेंच फेस्त मीस दिल्ल्याचो उपकार बावडटा. तुमी मुखार येवचें आनी प्रधान ह्या जगतान मनाची वात तुमी स्विकार करचे. शारण गोन्साल्वेस खावडोर किन्नी कांबळा फेस्त मीस दिल्ली आसात. गॉडफ्री रॉड्रिगास सांव पावल वाडो, ग्रेसी फेर्नांडीस मुंबय, ऑल्विन जेनिस साल्डाना आनी कुटाम वेलांकनी वाडो, प्रणय डिसोजा मांगळूर, डॉक्टर प्रतुल डिसोजा मांगळूर, मॅक्वेन डिसिल्वा नित्यादर वाडो, शांती डिसोजा सांव पावल वाडो, ग्रेशियन रॉड्रिगास आनी कुटाम सांव जुआं पावल दुसरो वाडो, अँड्रू रॉबर्ट मेंडोन्सा किरें. मनाची वाद स्वीकार केल्ल्याचो उपकार बावडटा आसा. वितरण केल्ल्या मनादीक बाप अनिल जयाल तुमचो उपकार बावडटा. आनी आतां आमी सेवकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आदार आमी मागया. मनादीक बाप अनिल देवाच्या ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. उबे रावया. सर्गीच्या बगाळ बाप्पा, ह्या पूनम तळांत तें जेवण जेवचें निजावणी एक बागस. आज ह्या पुणतळांत तांची मागणी विनवणी भेटोवन तुजी स्तुती करून तुज्या अधिकाराचेर पातयेनी दवरून आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तुवें आशिर्वादीत केलाय. आज तांणी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तें जेवणा मरिफात सबारांक ह्या पुणतळाचें बरेंपण बगूंक फावो जावं दी. आनी हें जेवण सदार केल्ल्या म्हणजे जेवण धान दिल्ल्या स्पॉन्सर केल्ल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. आनी तशेंच तें तयार करून रांदून हांगासर हाडिल्ल्यांचेर बेसांव घाल. ह्या जेवणा मरिफात सबारांक बरें जावं दी. आनी हांगासर सबारांक भक्तिकांक येवंक फावो जावं दी. आनी तशेंच एक दिसाचें जेवण जेवंक फावो जायनातल्या ते सर्वांचो उगडास करता. तस जाल्यार की तें जेवणाचें भाग फावो जायशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्यानो फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर ह्या वर्सा आमी आमचो पात्रोन पापा जुआं पावल दुसरो येवन 40 वर्सां संपतात. रुबी जुबली आमी संभ्रमता 6 तारखेर फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर. 3, 4, 5 तारखेर आमी त्रितूम आचरण करता नव्यान. आनी 1 तारखेर वज्याचो पुरशाव आमी फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर तो सोलोन व्हरता. तुमकां ह्या फेस्ताक फिरजेंत रावोंक आनी तशेंच पोशाख रावोंक आनी तशेंच कुशेची वंतिगे कितें दिवंक आसलें जाल्यार तुमी उपरांत थंयसर आमच्या स्टॉलांत थंयसर सिस्टरी लागीं तुमी दिवं येता. सांतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपल बायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तूं आपूल बायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Gowli bovis beso Krista darugdom kolo dillo Yukari sanso
मोग शिकयलो भक्तो भाग्यवान मरेसो श्रेष्ठ गवळे पवित्र सभेसो क्रिस्तादार उगडोंक उलो दिल्लो युकरिस्ताचो मोग शिकयलो भक्तों भाग्यवान मरयेचो भाग्यवान जुवांव पावल दुसरो सांगतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तो वापर बायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तो वापर बायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो मुखार पथा सोवे ओंकार मर्या आशीर्वाद आमकां भगवान स्वाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर भगवान कसाचे करुवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन